नवे तराणे नवे सूर नवे तराणे नवे सूर नवे तराणे नवे सूर नवे सूर नवे तराणे नवे आता पार पहिल्या वाचकोपुरतं मजा भेटली आज पार सबंध गोंयांत इथं सगळं भारत जाहीर जाल्लो आनी ह्या काळात भक्त जाण बरेच गाडयेन दर्शन देवाचें घेतात आनी देवूळ तांकां आशिर्वाद दिवन मनोकामना पूर्ण करता. पार करपाची कितें प्रथा म्हणा एक्झॅक्टली पास करपाक कारण काही वर्सां पयलीं वास्को एक प्लेग येयल्लो म्हणजे रोग तेन्ना लोक वॉमिटींग आनी लूज मरपा लागले. त्या टायमाचेर त्या जाणटे जो लोक आशिल्ले त्या घरच्या लोकांनी वास्को ब्रीज आहा ब्रिजा कडेन रावन दुधसागराक आनी दामोदराक झाड काडले. हो प्लेग जर बरो जालो जाल्यार आमी वास्कोच्यान दामोदर दिल्ली काडटले आनी तशें तुका दुसरी लोकांक वॉमिटींग जाताली लूज जाताली तें बंद जालें आनी लोकांनी मागीर मिटींग घेतली बायणां शाळा आसली शाळेन आनी त्या मिटींगेन जाणट्या मिटींगेन ते श्रीफळ दवरपाचें खंय जावन आनी ते श्रीफळ दामोदर हाडले पळय तो दवरपाक तेन्ना प्रश्न येयलो खंय दवरपाचें तेन्ना दवरला तेणी देवली पुजा जावपा जाय जाल्यार पुजा कोण करतो तेन्ना जाणट्यान काही सांगलें की आमी जोशी घराणे आहा थंय दवरया जोशीचेर पुजा करतले आनी तेन्ना तो वचून दुसऱ्या घरान दवरलो सुदाय जोशी म्हणजे वडी घातलेले वडीच्यान काडली अशें आमकां जाणट्यांक हें कळ्ळें. हेची बरीच म्हायती तेची वयल्यान तुकाराम टिचर आसलेले तांकां मागीर जगाच्या प्रकाराक टिचर घेतली आनी तेजे टिचर म्हाका कळ्ळें खबर पूण हांव